तुम्ही रिझाईन जाले म्हणून आयकलें. हय हांवें आमदार पदाचें रेजिग्नेशन दिल्लें आसा आनी काँग्रेस पार्टीचें रेजिग्नेशन दिल्लें आसा. ज्या तरेन हे दिग्विजय सिंग आनी हे सगळे काँग्रेसचे प्रभारी ज्या तरेचे आमकां सरकार आमचो जावपाचो जो लोकांनी आमकां भोवमत दिल्लें हे भोवमत घालून बसून आमकां ऑपोजिशन बसोवपाची पाळी हे लोकांनी केल्ले आसा. गोंयचे जनतेन त्रास काडून फक्त काँग्रेस पार्टीन न्हू गोंयचे जनतेन त्रास काडून आमकां सगळ्यांक निवडून हाडून भोवमतांनी आमकां विजय केल्लो. एक अपेक्षा आसली की एंटी BJP फोर्सीस एकत्र येतली आनी सरकार आमी करतले. ह्या लोकांनी ज्या तरेचे निगोसिएशन CLP लिडरचे फकाणां जे केली आनी आयज ज्या तरेन तेणी लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचे फकाणां करून तेणी अपॉयंट केल्ले आसा म्हाजो पूर्णपणे ह्या सगळ्या गोश्टीचेर विरोध आहा. म्हाजी एक जबाबदारी आसा 70च्या लोकांक. हांव निवडून आयला भोवमतांनी 5 वर्सां विरोधी पक्षान हांव रावलो. आमच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवंक जाय, डेव्हलपमेंट जावंक जाय, सगळ्याच रितीन म्हाका दोनूय मतदारसंघ वाळपय पर्यंत सांबाळपाची गरज आहा. आनी म्हणून हांवें थरयलें की ह्या पक्षाक हांव मत मारपाचो ना. आनी केंद्र सरकारान खंय ना खंय राहुल गांधी आनी हेंच्या ऑफिसान हे सगळे स्थानीक आनी जे प्रभारी येता हेंचेर खंय ना खंय कारवाय करपाची गरज आहा. कारण हे लोक सत्यानाश करतले आनी सगळे कडेन सत्यानाश करता पक्षाचे आनी मागीर सांगता की हांव वचून सूप पियेता पर्रीकर कडेन. हांव पर्रीकरा वांगडा मेळोंक ना, हांव पर्रीकरा कडेन चर्चेन ना, हांव लोकां कडेन परत वयतलो म्हणून हांवें राजिनामो दिलो. हांवें राजिनामो दिलो ह्या कारणा खातीर कित्याक परत एकदां लोकां कडेन वचून भोवमत घेवन हांव योग्य ते निर्णय, योग्य ते डेव्हलपमेंट आनी बऱ्यापैकी डेव्हलपमेंट करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. तुम्ही कॅबिनेट प्रॉमिस केला. म्हाका पर्रीकरूच गावना जाल्यार कॅबिनेट बट खंयच्यान हांवें कांय चर्चा करूंक ना. आनी कदाचित आतां चर्चा कोणाक चर्चा जावं शकता काय जावना म्हाका खबर ना. हे 2 दीस तरी हांव म्हाज्या लोकां मदीं रावतलो. हांव काय मिस्टर पर्रीकराक मेळोंक ना, पर्रीकर कडेन चर्चा जावंक ना आनी पर्रीकरान सांगलें म्हणून हांवें हो स्टेप घेवंक ना. हांवें हो स्टेप घेतला कित्याक काँग्रेसच्या विरोधान हांवें स्टेप घेतला कित्याक ह्या लोकांनी सत्यानाश करून उडयल्या पार्टीची. तुम्ही रिलॅक्स जावन BJP गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करपाचे आसा, तुमची कामां करून घेवप. ना हांव रियल जावन BJP गव्हर्मेंटाक सपोर्ट डेफिनेटली करतलो, प्रश्नच ना. ओके, तुमकां दिसता तुमी तुमच्या फादराक जे आतां MLA परीच्यान एक ऑकवर्ड सिच्युएशनान घालता. ना ऑकवर्ड सिच्युएशन आसाच कित्याक ते प्रामाणीक काँग्रेस पक्षाचे कार्य केल्या. पण हे सगळे जे घटना जे जाल्यो इलेक्शनाचे पयलींचे बी घटना ज्यो जाल्यो तांकां कॉन्फिडन्सानूच घेवंक ना ह्या लोकांनी. आयज तेंचे सारके मनशाक कुशीक दवरून कोणाकय तुमी लिडर ऑपोजिशन करता आनी ह्या पक्षान रावन कितें आहा फायदो? कांयच फायदो ना. प्रताप सिंग राणे गेले इतले वर्सां 11वो टर्म. अरे तुमचे कडेन सरकार जायना तरी तांकां तरी करा नाल्यार दिगंबर कामताक तरी तुमी लिडर ऑपोजिशन करा. ज्या तरेची गोश्ट्यो घडटा, ज्या तरेची गोश्ट्यो काँग्रेस पक्षान घडटा म्हाका तरी दिसता की खंय ना खंय काँग्रेस पक्षान इंट्रोस्पेक्शन करपाची गरज आहा. नाल्यार म्हाज्या सारको एक अग्रेसीव लिडर हांवें राजिनामो दिलो कदाचित फाल्यां परवा आनी कोण तरी राजिनामो दितलो. आनी म्हाका तरी दिसता की ह्या पक्षान रावन कांय अर्थ ना. अर्थ कित्याक ना? कित्याक भोवमत दिल्ले घालयले. जेन्ना भोवमत दिवन तुमी घालयता आनी उरला कितें? आनी लोकांक मागीर लोकांनी आमकां निवडून हाडपाचें कित्याक? बहुमत दिल्ले घालोवपाक सामकी चूक कोणाची? म्हणजे कोण हे जे दिल्लीचे प्रभारी आयला आनी स्थानीक नेतृत्व जे काँग्रेसचे स्थानीक कोण ते तुमी इंटरप्रीट करा. स्थानीक नेतृत्व आनी हे प्रभारी जे आयल्या हे कितेंय म्हणून कितलोय सिनियर लिडर आसूं सत्यानाश ह्या मनशान केला. ओके, आणि तुमच्या बरोबर तुमच्या फाटल्यान आनी कोण रिजायन जातले अशें? म्हाज्या वांगडा आहा कांय आमदार पण हांव कोणाक रेजिग्नेशन दी म्हणून सांगूं ना. हांवें म्हाजी ओन डिसिजन घेतलेलें आसा. आनी कोणाची जबाबदारी हांव घेवंक शकना. ओके, आनी तुमी रिलॅक्स जावन BJPक सपोर्ट करतले? तर प्रश्न आनी हांव भायर सरला कित्या खातीर? ओके, आमकां अशें स्ट्रॉंग हें इन्फॉर्मेशन मेळटा की तुमी आतां मिनिस्ट्री तुमकां कॅबिनेट इंडक्शन ते प्रोरोगेटीव मुख्यमंत्रीचे. म्हाजे कडेन चर्चा कोणी करूं ना. BJPच्या संपर्कान हांव ना. सर अशें आयकूंक येता की विश्वजीत राणे रेजिग्नेशन दिलां. करेक्ट. हांवें ताका विचारलां की हें रेजिग्नेशन ताच्या मना प्रमाणे दिलां की ते फोर्स करता कोण, कोअर्शन आसा, फ्री वील आसा. ताका हांवें टायमूय दिला की जाय जाल्यार परत ताजेर विचार कर, फेर विचार जाल्यार जाता. म्हणून ज्या प्रमाणे ताणें म्हाका सांगलें की इट इज आउट ऑफ इज टोटली फ्री वील, ताच्या मना प्रमाणेच तो रिजायन करता आनी ताणें आपलो निर्णयाचेर पक्को आसा म्हणून हांवें तो एक्सेप्टूय केला. ताजे कडल्यान हांवें स्वता म्हज्या फुडें आनी म्हज्या सेक्रेटरीच्या आनी बाकी देश स्टाफाच्या फुडें हँड रिटन रेजिग्नेशनूय घेतलां. सो म्हाका दिसता ही हॅज रिजायन्ड बिकॉज ही हॅज मेड अप हीज मायंड एंड दॅट इज वाय आय हॅव एक्सेप्टेड इट. बाकी तांचे भितरलें कितें जाता फॉर दॅट आय कॅनॉट आस्क हिम एनी क्वेश्चन्स.